शिरोड्या वजनगाळे राती मोटारसायकलीक मोटारीन धपको दिल्ल्यान एकल्याक मरण आयलें। मोटारसायकल चलोवपी संजय नायक बोरये देवळवाड्या वेलो। एक्सिडेंट जाला म्हूण कळटनाच 108क कळयलें। एम्ब्युलन्स वेळार पावंक नाशिल्ल्यान लोक चाळवले। आरोपीक भितर ओडवचो म्हूण लोकांनी फोंडेच्या पुलिसांक घेराव घालो। ब्रेस्तारा सकाळीं ड्रायव्हराक धरलो। वजनगाळ शिरोड्या मोटार आनी मोटारसायकलीच्या अपघातात बोरयेचो संजय नायक आगताक गेलो। सावड्ड्या बागवाड्यावेल्या जॉयल डिसोजाक पुलिसांनी ब्रेस्तारा सकाळीं अटक केली। अपघात जाले उपरांत घडणूक थळार तणाव जालो। एम्ब्युलन्स वेळार पावंक ना म्हूण लोक तिडकले। मोटारीच्या ड्रायव्हराक भितर ओडवचो म्हूण लोक फोंड्या पुलीस स्टेशनार जमलो। पावणे 8 वरांचेर संजय नायक म्हणटा तेका एक्सिडेंट जालो म्हणून हांव तागेलो एक बरो कलीग आनी बरो फ्रेंड। तेन्ना आमी शॉपरा कडेन आयले, एकमेकांक इन्क्वायरी केली, तेगेलो गाडी नंबर इन्क्वायरी केलो, सांगलो तोच म्हणून कन्फर्म जाला आमकां। तेन्ना आमी वजनगाडी घेवन वचून गाडी पळयली। वजनगाडीची गांवच्या लोकांनी आमकां सांगलें की एका गाडी मारले ते गाडी लागून मारले ते गेले म्हणून। स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू। मांडवी पेवन वतना सुदीप दळवीक ओनूय परत अपशकून जालो। उत्तर गोंयांतली दर्यादेग वाठारांतली शिनळकी, ड्रग्स माफिया आनी गॅमलिंगा सारकेल्या गजाली आड निशेध करपाक म्हूण मांडवी पेवन पार करपाची ही ताची दुसरी फावट। फाटले फावट 15 ऑगस्टाक सुरवातेक निसरून पडिल्लो। हे फावट ताका मांडवींत जेली फिशान धरलो। गोंयांतले बरे वायट गजालींचो परिणाम मांडवींत भितर मेरेन पावला। पळयात रिपोर्ट। 52वे मुक्ती दिसा सुदीप दळवीन मांडवी पेवन वचपाचो परत एक फावट यत्न केलो। हो ताचो दुसरो यत्न। बेती जेटीवेल्यान कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन येतना न्हंयेन जेली फिशान ताका उदकान धरलो। कसिनो, बार्जी, ट्रॉलरांची येरादारी आनी हेर गजालींक लागून मांडवीन बरेच प्रदूषण जाला। हाका लागून मांडवीन जेली फिश वाडला। दळवीन बिरेस्तारा हे गजालीचो अणभव घेतलो। जखमी आसतनाच तो मांडवी पेवन आलतडेन आयलो। ताका विंटेजान घाला। I was supposed to swim across the river Mandavi for protesting against the drugs and prostitution mafia in North Goa beach belt. While crossing the river, in the midst of river, a swarm of jellyfish, it attacked me and they surrounded me from all over and started stinging me. And momentarily it was very painful and I just managed to swim across and I came out like. फाटले 15 ऑगस्टाक मांडवीतले कसिनो आनी गॅमलिंगा आड मांडवी पेवन वचपाचो ताणें यत्न केल्लो। पणजे जेटीवेल्यान न्हंयेन देंवतनाच शेळ्याचेर निसरून पडिल्ल्यान ताका अपशकुनाचे शिनाल जाले। म्हणजे गोंयचे बरे वायट गजालींचो परिणाम घडये मांडवीन भितर मेरेन पावला। फुडले फावट निशेध करूंक मांडवीन देंवतना घडये दळवीक ही गजाल तकलेन दवरची पडटली। पणजेच्यान तुळशीदास च्यारी। बिरेस्तारा गोंयकारांनी 52वो मुक्ती दीस मनयलो। पणजे परेड ग्राउंडाचेर जाल्ले मुखेल सुवाळ्यांत गोंयभरचे वेगवेगळ्या स्कुलांतले भुरग्यांचे नाच जाले। मुक्ती दिसाचे सुवाळ्यांतले संस्कृतीक कार्यावळीची पळयात कांय खिणत चित्रां। इतल्यान खबरांची त्रांगात सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।